मंदिर तुझे सोचाक बहु सुंदर ते हुकम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरान समल्या तुका वंदूच्या हर सोचाक सोम्या दरबारांच्या पवित्र ज्ञान काळसान बिडार केला सर्वाय पवित्र जाल्या आमकां सामी देवाक समर्पिल्यान जावून तशीच तेंपला मितर आमकां दवरची सोम्या सोम्या मंदिर तुझे सोचाक बहु सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरान जमल्या तुका वंदूच्या हर सोचाक सोम्या दरबारांच्या सोम्या मंदिर तुझे सोचाक बहु सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरान जमल्या तुका वंदूच्या हर सोचाक सोम्या दरबारांच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो आज आमी पवित्र आत्म्याची परब संभ्रमता पेंतेकोस्त पर्व दिसा पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर आयिल्ल्या वेळा ते समेस्त पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरले जेजूची शुभवार्ता गजोंक लागले आनी म्हणाले जो कोण पुनर्जीवन जेजूक सत मानता आनी पवित्रान घेता ताका ससनाचें जिवीत लाभता आयची देवस्तुती आमच्या जिणये सलीमुखान जेजूची शुभवार्ता परगट करूंक उलो दिता हे मिसाचें बलिदान आमकां पवित्र आत्म्याचे देण्यांनी भरून जेजू संगी लक्षिलो संबंध जोडूंक एक वाट जावं दी म्हूण मागया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पेंतेकोस्ताचें फेस्त आमी आज आचरण करता जेजू पुना जिवन सावन 50 दिसां उपरांत करते व्हरतलें फेस्त जावन आसा पेंतेकोस्ताचें फेस्त हेजो प्रस्तावना आयकल्या प्रमाणे आज इगस माथा 3 तरांचें आचरण करता पयल्या सुवातेर पवित्र आत्मो ओंकार मोरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर तो देवलो उज्याच्या चिबेंच्या रुपार दुसऱ्या सुवातेर आमी उडास करता पवित्र सभाचो जल्म दिवस जावन आसा पेंतेकोस्ताचें फेस्त पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर आयिल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्यान बरोवन तांणी जेजू क्रिस्ता साक्ष दिली आनी पवित्र सभा थंयसर उब जाली आनी तिसऱ्या सुवातेर पेंतेकोस्ताचें फेस्त जाल्या उपरांत जाल्ल्यान आमी हो पास्कांचो काळ हांगासर मुक्त जाता आनी सादो काळ आरंभ जाता देवाक आमी अर्गां दिवया पवित्र आत्म्याचें वर्तें देणे आनी 12 फळांत आनी आमचेर वतल्यांत आमी हर एकल्यानी पवित्र आत्म्याक घेतला आनी तसो पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा तसो पवित्र आत्मो जेजू करी साक्ष दिवंक जाय जाल्यार कृपा आमकां दिवं दी म्हूण मागता आसतना सबार पोटी पवित्र आत्म्याच्या ताळ्याक ताळो आमी आयकनातल्या खातीर पवित्र आत्म्या विरोध गेल्ल्या खातीर आमी आमच्या पातकांचें बोक्सांनी मागया हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारूंक सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उपसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवंतान समकारी मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता। सपददा देव आमचे काकोत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिवेता पावो। आमेन। सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर। महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी। सर्वेस्परा देवा सर्गीचाराया, सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता। सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूत कर। तू बापाच्या उजव्या बसताय आमचे मागणे मानून घे, की त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे। जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रार्थुया। देवा आमच्या पदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या दबाजीक संभ्रमा वरवीं सोर देशां आनी लोकां मदें विस्तरलेले तुजे परजेक तूं पवित्र करताय। युगा युगांक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबांपणी वोत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगडण्याचे सर्वे तुवें अजापानी घडोवन हाडलें, तें दयाळपणी आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना। आमेन। ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी परकी भाशेन उलोवंक लागले। धर्मदूता कृत्या पुस्तकांतले वाचप। पेंतेकोस्ताचो परबेचो दीस आयलो आसता ते समेत एका सुवातेर सांगाता मेळून आसले। तेदवा एकसपणे कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मळभरतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेल्या त्या घरांत भरलो। ते वळू तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो
ते विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त्र पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाच्या शक्ती प्रमाणे परकी भाशेन ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी ताणें उलयिल्लें हर एकल्याक आपआपले भाशेन आयकतलें देखून लोक सकड थकथक जालो. ते शर्मेले आनी विजमीज जावन म्हणाले, पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलायाकार न्हय, तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमच्या माय भाशेन आयकतात कशें. आमी हांगा आसांव पर्तियांतले, मेदियांतले, एलियामांतले, मेसोपोटामियांतले, जुदेयांतले आनी कप्पादोशियांतले, पंतुसांतले आनी आशियांतले, फ्रिजियांतले आनी पांपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतणीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमांतावन सयत आयिल्ले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयिल्ले वरस मेळिल्ले. क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयांत ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचें उतर हें. देवाची ओडपकार. तुझ्या आत्म्याक सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वे स्पोराक नावाड, सर्वे स्पोरा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. कितली विविध तुजी कृत्यां सर्वे स्पोरा. पृथ्वी सगळी तुज्या रसनांनी भरल्या. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. तूं तुजी तोंड लिपयतना रसनां घाबरतात. तूं प्राण मात काड ती मरण परत्यान धुळीक वेतात. पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार ती परत रोसून येतात. अशें प्रितुमचें रूप तूं नवें करताय. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. सर्वे स्पोराक साव महिमा ससनाच्या ससनाक. आपल्या कृत्यांनी साव ताका आनंद. म्हजी चिंतना ताका मानबो. वै सर्वे स्पोरात आसा मोसो संतोष. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. सांब पावलोन कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्रात्म्याच्या प्रभावा विणें कोणीय मनीस जेजूक स्वामी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या थरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. कामाय वेगवेगळ्या थरांची आसात पूण सोमेस्तां थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच.
हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यांत. कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडटा. आमी सोमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवन सो दिला. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. उबी रावया. पवित्र आत्म्या ये देवो आनी फांखय सगींता उसवाडाचे तुजे कीर येतो बापा दोपळ्याच्या येतो दाता देण्याच्या येतो दिव्या काळजाच्या बुसवंडारा बोबोऱ्या अज्ञान तुलो तू सैर्या स्वादी कर्या विशेवा विशेव तो सावळी वोतां सुकलेल्या भस्वण करी रडतेल्या येव स्वाडा संपूर्ण बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पाते तेल्यांचे नामोन शात कायिल्ले इल्ले वायटाक पडनासले नातल्यार तुजो तीराधार धोतो सकळ मेळले शेजय सकळ चुकले तांबय सकळ गायले भागय सकळ गण जाले शेकय सकळ तण जाले वाटेक पती आड गेले लाभय तुज्या भावत्या तुजेर आशीव पातिल्या पोवे तुजी साथ देणी लाभशे गुणाचे पूर्ण लाभय आमकां बरे मन पावय सुका सस्नाच्या. Alleluia, 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 Alleluia. पवित्र आत्म्या देवानी भर काळजां तुज्या भावार्थ्यांची आनी पेटयता तूं मुसो तुज्या मोगासो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. सताचो तो आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावळीतलो.
जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, बापा थावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापा थावन धाडटलो. तो आपल्या आयल्या उपरांत म्हज्या विशयांत साक्ष दितलो. तुमी सुरू थावन म्हजे सांगता आसात देखून म्हजे विश्वासांत साक्ष दितल्यात. आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां तो वावोवंक तांकां. सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपले सक्ती कांयच उलोवचो ना. आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे थावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जे बापाचें तें सगळें म्हजेंच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो तो संगती तो म्हजे थावन घेतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. ओगळा जावं जेजू क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पयले सुवातेर ह्या फेंतेकोस्ता परबेचे उल्हास तुमकां सोमेस्तांक हांव पाठयतां. एक फावटी एक प्रायवंत बापोय तो भीक मागून आपणाचें जिवन तो चलयतालो. आनी अशें भीक मागतना ताच्या सांगाता ताच्या निमाण्या पुताक तकटुल्या पुताकी तो आपोवन व्हरतालो. एक फावटी अशें भीक मागूंक गेल्ल्या वेळार एक ग्रेस्त मंथनाच्या कुटुंबाच्यांनी थोड्यो वस्तू काडून उडयल्ल्यो. आनी हे भीक मागतले थंयसर वस्तून कितें म्हणी मेळटा की आमकां पळोवंक वचून वस्तितना तांकां एक पोरणें बॅग मेळ्ळें लुकडाचें आनी तशेंच एक पोरणी एक वाटली मेळ्ळी. आनी एक ही वाटली बोशी आनी बॅग सदांच उपयोगसून ते भीक मागतले. आनी वो बापूय आपूण मरणाचे दीस तयार लागीं आयल्या म्हूण चिंतून भुरग्याक आपणाक खंय दिवंक भांगार रुपें कांय आस्त बदीक कांय ना, विल्ल करूंक कांय ना, पूण पुता म्हणटा आळे म्हज्या थंय आसचें एक बॅग आनी ही एक बोशी आनी तूं हांवें जिवन सरलां, तुवें मुंदसून वच मागीर तूं तशेंच कर. आनी अशें सांगून तो भीक मागोवंक गेलो आनी तशें थोड्या तेंपा उपरांत तो मरण पावलो. आनी वो भुरगो बापायन दिल्ली ती बोशी वाटली आनी बॅग घालून तोय तशेंच करूंक लागलो. आनी एक फावटी भीक मागोवंक बसल्या वेळार एकल्यान त्या बोशयेन एक कॉयन घालें आनी ते कॉयन ते घाल्ल्या मनशाक ते कॉयन बोशयेन वाटल्यान पडलें ताचो आवाज दुसरोच आसलो. उरल्या बोशयेन गेल्ल्या वाटल्याचो आवाजा बरी तो आवाज न्ही आसलो. कित्याक भीक दिल्लो तो मनीस तो एक भांगाराची ताका आंगड आसली, ज्युवेलरी आहली, तातूंत तो काम करतलो, भांगारा विशयान तो जाणा आसलो. आनी वो आवाज आयकून तो त्या भुरग्या कडेन म्हणटा की तूं कित्या खातीर भीक मागताय? ही वाटली सादारण वाटली न्ही, ती प्युअर 24 कॅरेट भांगाराची वाटली ती जावन आसा. ती माती आनी लागून ती पोरणी जाल्ल्या बरें दिसता आनी हाचें मोल सरीसुमार $5,000. तुका सरीसुमार 50 लाख मेळटात. तूं कित्याक भीक मागताय? मोगाच्यानो त्या भुरग्याक बापायन दिल्ले वाटले काणून तो भीक मागतालो, पूण ताचें मोल आनी भांगाराची वाटली म्हूण तो नेना आसलो. आज आमी फेंतेकोस्ताचें फेस्त आमी करता आसतना आज पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा म्हूण आमी नेना. आमी पवित्र आत्मा घेतला. बाप्तिस्मा सक्रामेंतान आमी देवाची भुरगीं जाल्या. क्रिस्माच्या सक्रामेंतान म्हणटा मग आमी तें तिरावणी आमी तीर जाल्या.
कशें मार्गा देगेर गव्हर्मेंटाचे रूख आसात. पयले काळ व्हडले लायताले, आतां हें आसा थोडे. गव्हर्मेंटाची सील आसा ते आमी वचून खात्रूंक जायना, कित्याक गव्हर्मेंटाची आस्त जावन आसा, सरकाराची आस्त. तशेंच आमकांय पवित्र आत्म्याची सील मारल्या, मोर मारल्या. द इंडेलिबल मार्क ऑफ द होली स्पिरीट आमी म्हणटा. पोर आमी वोट गेलो, कोणाचे म्हण मार्क उरला गे, इल्लें उरला जावं पुरो नक्षर न्ही येता ते इंक शाई चलता. पूण पवित्र आत्म्यान गेल्ली ते इंक ती मोर कोणाच्याच पुसून काडूंक जायना. आनी आमी देवाची आस्त जावन आसाव. सांव पावलो म्हणटा तुमी पवित्र आत्म्याची तेंपलां, आमचे थंय ते एक मोलादीक दिर्वें देवान दिला. कोणेंच दिवंक जायना, पूण पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा. पूण थोडे फावटी आमी चिंताव आमची जिणी आमींत लोटी जाय, आमींत मुखार वचा जाय. कोणी नात आमकां हात दिवंक. सगळ्यांनी आमकां सोडून गेला, कुटुंबाच्यांनी सोडून गेला, आमी देदस्पर जाल्या म्हूण आमी चिंताव. पूण मोगाचें न्हू, हे पेंतेकोस्ताचें फेस्त आमकां हर एकल्यांक जागोवन दिता की तुमचे भितर पवित्र आत्मा आसा. त्या पवित्र आत्म्या कडेन मागा तुमी. त्या पवित्र आत्म्या सकत आसा संपूर्ण तरान तुमकां काळोख आतां उजवाडाक, असत आतां सताक, मरणांत जिविता वरची सकत ताका आसा. आमी म्हणटा असतोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतंगाय माया म्हणून बृहदारण्यक उपनिषद हिंदू धर्माचो पवित्र पुस्तक पैकी एक, तातूंत बूक 1 अध्याय 3 अवस्था 20 आनी 4 आमी वाचता. आनी ही सकत पवित्र आत्म्याक आसा. मोगाचें न्हू, आज आमी पेंतेकोस्ताचें फेस्त आमी करता. जुदेवांक पेंतेकोस्त आसले. पेंतेकोस्त म्हळ्यार काय जालें, आमी पवित्र आत्मो देवलो म्हणटा पळय. पेंतेकोस्त म्हळ्यार 50 days न्ही, कन्नडान पंचात्मर हब्ब म्हणटा 50. ओके, 50 दीस. जुदेवाचें पेंतेकोस्त आनी आमचें पेंतेकोस्त दुसरें. जुदेवाचें पेंतेकोस्त जावन आसलें, तांची पास्क आसली, तांची उतरोण आसली. ती इजिप्त गांवांत कैदी जावन आसल्या वेळार तांकां देवान बसयल्ल्या गांवाक आपोवन हाडिल्लें उतरोवणी. पास्क परब ते करताले. आनी ही उतरोण 50 दिसांचो उडास जावन ही परब ते करताले. आनी तशेंच नोवाच्या काळार आवर येवन बुर्तुगोल आयिल्ल्या उपरांत नोवा कडेन देवान सल्लो केल्लो. हे सल्लोचो उडास 50 दिसां सो उडास ते काडटले. आनी कशें पास्कांची परब संभ्रमूंक जेरुजलम येताले की तशेंच ह्या पेंतेकोस्ताची परब करूंक हर एक जुदेव जेरुजलमाक ते थंयसर येताले, देवाक ते अर्गां दिताले. मोगाचें न्हू, क्रिस्तांवांचें पेंतेकोस्त जावन आसा, आमचें पेंतेकोस्त तें 50 दीस. जेजूचें पुना जिवन जाल्या उपरांत, पास्कांचें फेस्त जाल्या उपरांत 50 दिसांनी आमी पेंतेकोस्ताचें फेस्त. पूण आमकां गरजेचें म्हळ्यार पेंतेकोस्त म्हळ्यार पवित्र आत्मो जेजून बसयल्ल्या प्रमाणे अपोस्तलांचेर आनी अवंकार मोरयेचेर देवल्लो तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ता दीस. पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबेर रुपा मुखांतर तांचे वयर तो देवलो. आनी आमी जाणां पवित्र आत्मो देवल्यार कशें कितें जालें म्हणून पयल्या वाचपांत आज अपोस्तलाच्या कृत्य पुस्तकांत आमी आज आयकलें. बियान अपोस्तल त्या रुमांत बसले, वयल्या रुमांत ते आसले, कित्याक जेजू करता फाटला करूंकूच ते भियेल्ले. तांणी पेद्रू नेगार केल्लें आनी आमकांय जेजू बरें अशें जायत म्हणून ते भियेल्ले. रूम बागलां बंद करून भितर बसुल्ले. पूण केन्ना ते एक वारें त्या रुमा भितर आयलें आनी पवित्र आत्मो तांचे वयर देवलो गे. ते धैर्यान ते भरले. तांचे आतां आसलें बें, तांचे ते आसलो काळोख ते सक्कड पयस वचून धैर्यान ते भरले. आनी पेद्रून त्या जोम्या कडेन, लोकां कडेन, जमते कडेन तो उलयलो, धैर्यान उलयलो की जेजू क्रिस्ताक तुमी कुर्सार मारलो, मरणाची सील ताचे वयर मारली, पूण देवान ताचे पुना जिवंतपणाची सील मारून ताका पुना जिवंत केलो म्हूण. आनी ताका आमी साक्ष जावन आसा, आमी ताका पळयलां, पूण धैर्यान ताणें परगट केलें. थोडो लोक म्हणलो हे पियेल्यात, आमाल जाला हांकां,
आनी आतां आमालाच्या पियोवान त्या स्पिरितान ते उलयतात म्हणलें. आनी पेद्रू म्हणलो ना, आमालाच्या पियोवन स्पिरितान आमी उलयना, पूण खरो पवित्र आत्मो आमचे वयर आयला म्हूण ते उलय लागलो. आनी पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार ताणें प्रसंग दिल्ल्या वेळार सारी सुमार 3000 जुदेव क्रिस्तांव जाले. तांची शिकोवन आयकोन तांणी उलयल्ली भास, पेद्रू उलयल्ली ताची भास तो उलयल्लो. पूण आमी आयकले पयले वचपान दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांतल्यान लोक आयिल्लो, जुदेया आनी एशिया तशेंच दुसऱ्या गांवांतल्यान पंथिलिया अशें दुसऱ्या जाग्यार आयिल्लो जाल्यार तांकां तांच्या भासांत तांकां आयकोवचें बरें जालें. हें एक व्हडलें अजाप. पेद्रूची भास ताची भास पूण तांकां तांच्या भास. आतां हांगा तुमी हांगासर आयल्यात, थोड्यांक तुळू येता, थोड्यांक हिंदी येता, कन्नड येता, कोंकणी येता, इंग्लीश येता. आतां हांवें कोंकणी उलयल्लें, कोणाक कोंकणी अर्थ ना, तांकां तांच्या भाशेन अर्थ जाला. हें जावन आसा व्हडलें पवित्र आत्म्याचें देणें. आमी उत्पत्ती ग्रंथ उक्तो केल्यार थंय अध्याय 11 जेणे उत्पत्ती ग्रंथ 11 टावर ऑफ बेबल म्हणटा आमी. बाबेल तें एक तोर, त्या बाबेल तोर आनी तेंचें शहर सोबीत श्रृंगराजे आमची सिटी शहर बरें दिसा जाय. आनी म्हूण तशेंच त्या शहरा मदें एक व्हडलें एक तोर ते बांदतात. कित्याक आमकां देवाची गरज ना, आमी सर्ग पावता म्हणसर तेदी व्हडली तोर आमी बांदूंक म्हूण ते मुखार चलतात. आनी हें देवाक गोत्तू जाता. हंकारान भरल्या मनशांचो हंकार उणें करूंक तांची भाशेंत घुसपाक उदोगाच्या बरें करता. इंजिनियराक आर्किटेक्टाची बात घुसतो जायना, मेस्तांक इंजिनियराची भास घुसतो जायना, तशें तांच्या भाशेंत घुसपाक गोंदळ उपजोवन तांचें काम थंयच रावता. पूण हांगाचेर पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार ते सकळांक तांकां भास आयकोवचें बरें जालें. मोगाचें न्हू, पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्यांक सांगाता हाडटा. आमी दुसऱ्या अशा पिरगेजीचे जावंक पुरो, दुसऱ्या अशा वाड्याचे जावंक पुरो, शिकपी अशिकपी जावंक पुरो, दूख बळे ग्रेस्त जावंक पुरो, पूण आमकां हर एकल्यांक पवित्र आत्मो हांगासर सांगता हाडटा. आमचे थंय तो एका तराचो एक कोट हाडटा. आमच्या थंय आसले घुसपा गोंदळ टेन्शन बेबिरांत सकड पवित्र आत्मो पयस करता. आतां एक सवाल, पवित्र आत्मो पेंतेकोस्त दिसा मात्र देवुल्लो की हो पयलें आसुल्लो? हय, पयलें आसुल्लो. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता अध्याय 1 देवान ह्या संवसारांत आसतना त्या उदका वयर भुमी वयर पवित्र आत्मो न्हू ते राज करनासुल्लो. रूप नातल्या भुमीक रूप दिल्लें कोणें? पवित्र आत्म्यान. आमी किर्तनांक गायलें, किर्तन 103 धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आनी भुमीचें रूप तूं नवें कर. तशें आमी वचता एजेकियल प्रवादी अध्याय 37 थंय मेल्लीं हाडां सयत जीव करची सकत पवित्र आत्म्याक आसा. आमची जिणी थोडे फावटी मारुभुमी बरी जाल्या जावंक पुरो, सुकी दाड आयल्या जावंक पुरो, कांय एक तराचें एक आशा ना जावंक पुरो, बाबार्थ उणें जाला बरें जावंक पुरो, निराश आमी जाल्या जावंक पुरो, आमी मागलें मेळना आमकां कित्याक देव दिना जाल्यार पवित्र आत्म्या कडेन मागल्यार खंडीजान तो पवित्र आत्मा दिता. परतान ते आमी पवित्र आत्म्याचें गीत घालता. पवित्र आत्मा हे देवन आमकां कितलें संतोश भोगता, आमकां कितलें समाधान भोगता, आमकां एकल्यान तें भायर कोत्ता तें कथार. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां जाय जाल्लें धैर्य सकत आमकां सकळांक दिता. एलिझाबेथ, जकारिया, जुआन बाप्तिस्त, मोरी तशें जेजू ही सकट पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां जावन आसलीं. मोरी एक पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस सांबाळली आनी देव मनीस जालो. तशेंच जेजून पवित्र स्नान घेतिल्ल्या वेळार पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार जेजू वयर देवलो. वो म्हजो मोगा सोपूत, वो म्हाका मानवाला. कशें जेजून पवित्र आत्म्यान बरोवन ताणें ताचें परगट मिसांव ताणें प्रारंभ केलें गी, तशें आपोस्तलांनी तांचें परगट मिसांव जेजूक साक्ष दिवचें मिसांव पवित्र आत्म्यानूच बरोवन सुरू करचें म्हणलें आशाय तीस जेजूची आशा जावन आसली. पवित्र आत्मा केदाळा देवुल्लो, केदाळा आयिल्लो? आमी पेंतेकोस्ताचो म्हणटा न्ही. वय तुमी पळयल्यार आयचो वांजेल आज आसलो वांजेल खंयचो कोणा बरयल्लो?
जुवान बरयल्लो. जुवान बरयल्लो वांजेल आनी लुकान बरयल्लो वांजेल पळयलें इल्लें तफावत आसा. लूक आनी जुवांव ते हिस्टोरियन्स न्ही, चरित्रेगर न्ही ते, आमी थियोलॉजियन्स म्हणीत. म्हळ्यार जेजू विशयांत आयकल्लें तांणी, जेजू तावनूच आयकल्लें आनी ताणें बरयल्लें जेजू सांगतना बरोवन वांजेल त्या वेळार बरयलें न्हू. वांजेल सारी सुमार 50-60 वर्सां मागीर तो वांजेल बरयलें. कितें मोतीन उडास आसा गे पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ताणें तें बरयल्लें जावन आसा. तें जाल्यार एका वांजेलांत आसलें आनी एका वांजेलांत थोडें सोडवणें आसा. जुवांव म्हणटा जेजू क्रिस्त पुना जिवान जाल्ल्या दिसात पवित्र आत्मो ताणें दिल्लो. जेजू क्रिस्त पुना जिवान जावन सिसांक दिश्टी पडटना घेयात पवित्र आत्म्याक म्हणलें. घेयात पवित्र आत्म्याक, 50 दीस राखत जाय म्हणना, घेयात पवित्र आत्म्याक. कित्याक जुवांव ताका पास्कांचें फेस्त आनी पेंतेकोस्त, पास्कांच्या फेस्ताक चड महत्व दिवच्या खातीर तो म्हणटा पवित्र आत्मा त्याच दिसा देवुल्लो. देवाक टायम म्हणना, स्पेस म्हणना न्ही, देवान किदाळे दिव्येत. आतां आमी हांगासर आसा, थोडी आज मस्तून आज बरें जावन घरा वचूंक पुरो, पर थोडी आज जावचें ना, फाल्यां जावंक पुरो, थोडी आनीक हप्त्यां जावंक पुरो, पूण केन्नाय पवित्र आत्म्याची सकत कृपा आमकां आसा. लूक म्हणटा की लूक जेजून सांगलें हांव बापा सरशें फाटीं येतलो, गेल्या उपरांत तुमकां हांव एक मजतदार हांव तुमकां धाडटलो, सताचो नितीचो आत्मो तुमकां हांव धाडटलो म्हणटा जुवांचो वांजेल 13. आनी हांव धाडले गेल्या उपरांत तो मजतदार तुमकां येवन तुमकां सताच्या वाटेन तुमकां व्हरतलो. ही वील लीड यू टू द कंप्लीट ट्रूथ, संपूर्ण सताक तुमकां व्हरून पावयतलो. सत्य मेवा जयते म्हणटा आमी, आयका लागी, सत्य मेवा जयते अशें म्हळ्यार कालें. लेट द ट्रूथ एलोन ट्रायम्फ, सत मात संपूर्ण तरान जिखून दी. आनी वो सताचो आत्मो पवित्र आत्मो जावन आमी थोडे फावटी लॉयरा कडसून येता केस जिखच्या खातीर. आमचो व्हडलो लॉयर जावन आसा पवित्र आत्मो. ही इज द ग्रेटेस्ट एडवोकेट, वन एंड ओनली एडवोकेट हियर ऑन अर्थ. मोगाचें न्हू, आमच्या कुटुंबांत आमी जियेत आसतना आमचे नडते रुपीत करतात कोण, आवय बापाय भुरग्यांचे नडते. ताचे मागीर शिक्षकां इस्कॉलांत शिक्षकी, ताच्या उपरांत विगार, धर्म भयणी, याजक, तुमी हांगासर आयल्यार हांगा पाद्राप आसात. मागीर ताच्या उपरांत इश्टा मंत्रां वय गे न्ही. पूण मोगाचें न्हू, आमचे नडते पयल्या सुवाते रुपीत करचे पवित्र आत्म्यान. ही इज द ग्रेटेस्ट फॉर्मेटर, ही इज द ग्रेटेस्ट ट्रेनर इन द वर्ल्ड. तें जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक कावन्सिलींग करून व्हरया पाद्रापा हरशीन, पूण पयलें पवित्र आत्म्याक अशें वसया. आमी खंयच्या खंय वसाचे गे थंय वचनासतना आमी अशें जेवचें अशें जेवता, आमी इनडायरेक्ट आमी येता. डायरेक्ट पवित्र आत्म्या कडेन तुमी वसा, काळजां मनां उक्ती करया, नितळ काळजान वसा, वांकडे मनान वांकटे काळजान भितर कुसाडाय दवरून आसल्या सक्कट रतीर मंदिराक गेल्यार आसलें पुरो नव्यान गेल्यार मोगाचें न्हू, कांयच फायदो ना. वॅनिटी इज वॅनिटी, एवरीथींग इज वॅनिटी. तें जाल्यार खऱ्या मनान नितळ मनान गेल्यार पवित्र आत्मो आमचें मागणें आयकता. आनी अशें लूक म्हणटा की 50 दिसां उपरांत देवान त्यात पवित्र आत्म्याक धाडलो आनी आपोस्तलांक ताणें तो पाठयलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आर्च बिशप फुलटनशीन म्हणटा की तो बरात म्हणटा, वी आर गॉड्स चोजन पीपल बट समटायम्स वी एक्ट एज फ्रोजन पीपल. तुमकां अर्थ जाता चोजन आनी फ्रोजन, रायमींग वर्ड सांग. चोजन म्हणल्यार आमी देवात विंचून काडलेलीं. सांजू असो वांजेल अध्याय 15 वळ 16 म्हणटा, यू डीड नॉट चूज मी बट आय चोज यू. तुवें म्हाका विंचून काडूं ना, हांवें तुका विंचून काडलां. आमी देवात विंचून काडलेलीं, आमी देवात विंचून काडलेलीं. बाप्तिस्म सक्रामेंता मुखांत आमी देवाची भुरगीं जाल्या मोगाचें न्हू. पूण हो आर्च बिशप म्हणटा थोडे फावटी आमी फ्रोजन जाल्या. फ्रोजन गोतू वता तुमकां न्ही, फ्रिजान ते डीप फ्रिजरान दवरल्यार मांस एकीकान रांदूंक जायना, कितले आमी धाडायल्यार ती पिठो जायना, कित्याक पात्रां बरी जाता. आमी तशें थोडे फावटी फ्रोजन जाला. आमच्यात भितर आसलो आत्मो आमी फ्रोजन जावचे बरें केला. तें जाल्यार काळ आयला, वेळ उदेला मोगाचें न्हू. फ्रोजन जाला खंयच्या रितीर, मागण्यांत आमी फ्रोजन जाल्या, आमी मागण्यांत आमी शेळयल्या, आमच्या भावांत आमी शेळयल्या, आनी आमच्या भाव बांदवपणांत आमच्या ते रिलेशनशीप
एकामेकांचे संबंदांत आज आमी शेडयल्या. आज वॉट्सअप कम्युनिकेशन मोबायल डिवायसीस हाका आमी चड महत्व दिता. मनशाक हाक मोल ना, मनशाक कोणी पळयनात. कालच्या दिसा हांवें डावस ती हांवें भेट केल्ली, मिसा गेल्लो. 100 आनी 40 आनी 7 जाणां आसात निर्गतिका. एड्रेस कोणाचो एड्रेस ना, मेंटली रिटायर्ड आसात. पूण तांकां ती एक मनशा बरी जिवंक तांकां ते गनान आनी मनान जिवंक ती कुमो करतात. मोगाच्या न्हू एका दाडा आमचे थंय पवित्र आत्मा जिवाळ आसा जाल्यार आमचो संबंद आमी जिवाळ करया. आमी म्हणटा आमची भुरगीं आमचे थंय पयस गेल्यांत, आमचे घरा कुटुंबांत लढाय आसा, समाधान ना, आमाल पियोन आसा, दादलो अनेक बायले फाटल्यान येता, बायल अनेक फाटल्यान. कित्याक? चॅरिटी बिगिन्स एट होम. कुटुंबांत मोग, कुटुंबांत अंडरस्टँडींग, कुटुंबांत बोक्साने ना जाल्यार, कुटुंबांत पवित्र आत्मो ना जाल्यार खंडे जावन हें घडोवंक साहज आसा. तें जाल्ल्यान आमी पवित्र आत्म्यान परत्यान बरोवंक आमी मागया. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, पेंटेकॉस्ट निरंतरी, पेंटेकॉस्ट 24/7 गरजेचें. पेंटेकॉस्ट केवळ पास्कांचें फेस्त जावन 50 दिसां मागीर मात एका दिसा पेंटेकॉस्ट न्ही. एल साल्वादोरचो बिस्प आर्चबिस्प ऑस्कार रोमेरो थंयच्या लोकांच्या मुळाव्या हक्का खातीर तो झुजून आशिल्लो. आनी झुजून आसतना 2 वर्सां उपरांत मीस भेटयतान ताका गुळो घालून जिशीम मारलें ताका. पूण ताणें सांगलें 1978 इसवेच्या पेंतेकॉस्ट शर्मा दिता ताणें सांगलें पेंतेकॉस्ट एक दीस न्ही बगार हर एका दिसाय पेंतेकॉस्ट. पेंतेकॉस्ट एक दीस न्ही पण हर एका दिसा पेंतेकॉस्ट. सांत आगोस्तीन म्हणटा वी आर द ईस्टर पीपल अँड हालेलुया इज आवर सॉंग. आमी पास्कांची परजा आनी हालेलुया जावन आमचें गीत हर एका दिसा पास्कांचें बेस्त आमकां जावंक पडटा. एका दाडा हर एका दिसा आमचे जिणेंत पेंतेकॉस्ट आसल्यार. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कन्नड भाशेन सांगणी आसा, ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನವೆಂಬುದೊಂದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ निरंतरವಾಗಿ सागुतिजे. आमचें जीवन म्हणलें एक वाहन जावन आसा, तें सदांच मुखार वचूंक जाय. रिवर्स गियर घालून फाटीं हाडूंक जायना, तें मुखार वचूंक जाय. आनी मुखार वचूंक जाल्यार इंजीन कोण? पवित्र आत्मो. इंजिनूय पवित्र आत्मो जावन आसा, ड्रायव्हरूय पवित्र आत्मो जावन आसा. आनी आमी पवित्र आत्म्यान सांगलें बरें, आमी प्रयाणीक जावन आसा, यात्रीक जावन आसा आनी आमी मुखार वचूंक आसा. दुसऱ्या सुवातेर मोगाचें न्हू, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजून सांगलें केयात पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बोगशितात तीं बोगसातलीं, कोणाची पातकां तुमी बोगशिनात तीं बोगसची नात. आज आमी पवित्र आत्म्याक आमच्यो तें आसा म्हूण रुजवात दिजे जाल्यार पवित्र आत्म्याक आमी बोगशिया. आमी बोगशिया. खंडी जावन बोगसूंक कश्ट, पूण मोगाचें न्हू, हे रूट्स आर बिटर बट द फ्रुट्स आर स्वीटर. मूळ कोटसानाचें पूण फळां गोडसानाचीं जावन आसा. एका दाड्यार आमी आज पेंतेकॉस्ट फेस्त आचरण करता जाल्यार आमी बोगसानाची मनशां जावया. बोगशिया. बोगशिल्ल्यान कालें आसा. आमकां कश्ट जाता, आमचें नांव पाड केल्ल्यान, आमकां आमचें एक स्थान मनाक धक्को हाडल्यांक बोगसूंक कश्ट जाता जाल्यार आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा, आमी बोगशिया. तिसऱ्या सुवातेर पापसाहेब फ्रांसीस म्हणटा की आज पवित्र आत्म्याची ही फेस्त आमी पेंतेकॉस्ट फेस्त करता आसतना आमचें तें समाधान आसा जाय. आमच्या समाजांत ह्या संवसारान समाधान आसा जाय, पवित्र सभेन समाधान आसा जाय, आमच्या कुटुंबांत समाधान आसा जाय. म्हळ्यार तो म्हणटा ही स्पीक्स अबावट हार्मनी, पीस अँड हार्मनी. एकवट. आमी मिसाचें बलिदान सुरू करतना सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचें सोवें आसूं. तुमी सोमेस्त हांगासर आसात कित्याक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण एकवटान तुमी हांगासर आसात. आनी तें जाल्यार आमचें तें एकवट आसा जाय, आमच्या कुटुंबांत एकवट आसा जाय, आमच्या फिरगेजेंत एकवट आसा जाय, आमी वावर करचे एकवट आसा जाय. जावं पुरो आमी सेवा दिवंक पुरो, जावं पुरो रेते सेंटरांनी वा आमच्या फिरगेजेंनी आमच्या वाड्यांनी मस्त आमी सेवा दिता. थोडे फावटी आमी इगर्जेंत आसता, पूण हें व्हडपणा खातीर न्ही मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याच्या नांवाक, देवाच्या वर्ते महिमेक. तें जाल्यार तूं व्हडलो, हांव व्हडलो, ताणें करचें आनी सांगचें तें बरें कांय ना. पवित्र आत्म्यान भरलेली आमी हर एकच आमी व्हडलो आनी ल्हान म्हणना. पापसाहेब फ्रांसीसान सिनॉडॅलिटी आपयल्या, सिनॉडॅलिटी जावन आसा. आनी तांचो पापसाहेब म्हणटा पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो मार्गदर्शक. आनी आमी पुरा पवित्र आत्म्यान सांगल्या प्रमाणे आमी आयकता. आनी देर शूड बी द लँग्वेज ऑफ द स्पिरीट इन अस. आमच्या कुटुंबांत लढाय जातना एक फावटी आमी इल्लें मौन सांबाळया, पवित्र आत्म्यान विचारया ह्या वेळार हांवें लढाय करी जाय गे.
म्हज्या गांवान म्हजें नांव पाड गेलें ताका मारी जाय गे, ताचें नांव हांवें पाड करी जाय गे, तो पियोन आयला ताका भायर लोटून घाली जाय गे. एक घडी मौन रावया, पवित्र आत्म्याडे विचारया. इट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन विथ द स्पिरीट. व्हेरी इम्पॉर्टंट द कन्वर्सेशन विथ द स्पिरीट. जावं पळय आमचे वाड्याची जमत, जावं म्हणजे आमचे फिरगेची जमत वा खंयचे जमत, इज कन्वर्सेशन विथ द स्पिरीट. आमी 120 सेकंड मौन पूण सांबाळल्यार खंडीत पवित्र आत्मा आमकां कितें करी जाय, कितें करूं नजो म्हणून आमच्या मतींत घालता. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, तोच पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता आसा. आमचें मागणें जावं दी. तेच किर्तन नंबर 103 धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. आमचे ते 7 देणी आसात पवित्र आत्म्याची, सर्वांक तुमकां गोत्तात न्ही, 7 देणी वय. तशेंच 12 फळां आसात. आमच्या हर एकल्यांक आमकां ती मेळ्ळ्यांत. थोड्यांक ती चड आसूं पुरो, थोड्यांक ती उणें आसूं पुरो. संपूर्ण तरां ती फळां आनी देणी घेवंक जाय जाल्यार कृपा आमी मागया. आमेन. उबे रावन आमचो भावात परगड उसारया. एकाच देवाक म्हणटा. Ser păvitar bapto, sergani pripiniso, Cristiani sorosnar, आणि एका सम्या जेजू ख्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पुतो, सर कळादी बापातावन सलमला, देवातावन देव उसवाडातावन उसवाड, खऱ्या देवातावन उपचारलो करो देव, तो देवातावन सलमला, ताका रुसुंगना बापाच्या सैमासो, ताचे वरी सस्त केल्यार आमा मनशां बसो आनी आमचे सोडवणे बसो, सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोंच काल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कचपण सोंसले आनी ताका निकेबिलो आनी पवित्र प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला. जिवेंचे जीव करूं भगवान तो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा. तो बापा आनी पिता तावन जाला, बापा आनी पिता बराबर ताकाय समासरको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एक पवित्र कातोलीक दोन वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत म्हणटा. पातकांच्या बोक्सां खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सत्याच्या जिविताक विश्वासान रावता. आमेन. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें देणें लाभल्या उपरांत आपोस्तलांनी धैर्यान जेजूक साक्ष दिली. तसो पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसा. आमी आमच्या समाजान जियेत आसतना जेजूक साक्ष दिवंक जाय जाल्यार कृपा आमी मागया. बापा, पवित्र सभेच्या मनेऱ्यांनी तुज्या पुता जिसून दिल्ल्या मिसावान संपूर्ण मतेर जावन सुरसुडीत वावर करूंक तांकां बळवंत कर म्हूण लालेन मागता. जवाब: बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्र कारभाऱ्यांनी तशेंच राष्ट्राच्या परजेक तुजे हाती समर्पित. आमच्या राष्ट्रांत शांती समाधान राज करीशें कर आनी आमी आमची हक्कां धैर्यान जियोंक फावो कर म्हूण खालतेपणी मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. उतर प्राय वरवीं तशेंच विविध पिडेक वळख जावन कोस्टोवच्या आमच्या भावां भयणीक तुजे वेंगे आनी तांकां वेगीच गूण कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. ह्या दिसांनी लग्नाचो बेस सोडच्या तरुण जोड्यांक तूं आशिर्वादीत कर. तांणी कुटुंबा जिणयेचो महत्व समजोवन जिणयेन येवच्या सर कश्टांक धैर्यान फूड करूंक एकवटीत जिणी जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बऱ्या फुडाराची स्वप्नां देखच्या तशेंच वायट प्रभावाक भाली जावन कश्टान सांपडलेल्या सर्व युवा जनांक बऱ्या फुडाराची दिशा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारे हजर जाल्ल्या आमी सोम्यान दिल्ल्या मिसावान खरें मतेर पोवन दाखोवंक तुजी कृपा लाभय. आमच्या कुटुंबांत तशेंच समाजेंत क्रिस्ताक आमचे जिणयेन आनी करणे मुखांत साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. कोणे आमचे कडेन मागोवंक विचारला तांचे पसोत आनी आमच्या वैयक्तीक गरजा पसोत आमी मौनपणी मागया.
देवा आमच्या प्रितीच्या बापा पवित्र आत्म्याक धर्नुच्यांचे दडून तुवें तांकां उतरां वर्तें देणें फोव केलें तेच बरें आमी आतां मागल्या सर उपकारांक विनवण्यो सर तुजी खुशी वय जाल्यार आमकां तूं फोव कर ही प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. गी सौम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस्व मोचें ह्या उंड्या वायना सोबें की तूं सौम्या काळीस मोचें कळतें बोळें तितूक कांतय ताचे चलके तुजे मोगान तुज्या तूं देंभ की सौम्या जीवन मोचें जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस्व मोचें ह्या उंड्या वायना सोबें देणी तुवें दिल्ली म्हाका तुका भेटयता सगळें आधार तुजो दितू म्हाका साक्षात तुजी सरकाळी की सौम्या जीवन मोचें जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वस्व मोचें ह्या उंड्या वायना सोबें. म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर देव बापा मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या इतक्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्फूर्त मानून घे. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताचे बासावणे प्रमाणे ताणेंच शिकयलेलें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञचो गुट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तांतू फावो ते परे वांटो घेवंक पावूं हे आमी मागता आमच्या सौम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेलीं भुरगीं सावच्या तुवें दयाळपणी आपलयलेलीं तांचे रायच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्या पाठयलोय आनी असो पास्कोसो गोड संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकसो भावार्थ उसारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकसो नवो ताळो रसून हाडलो. हे परे तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं
नावी येता ताकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे बापा एकलोच खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यात दडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरान सोसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो हांणी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही मुची कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परे जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली हांणी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे रगात फातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उडासा करात Bavarta sagud pargatuya Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन पूर्ण आम्ही परगटा तुझ्या येणा सौम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणान उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनाची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रिथिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्रसभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पीटर पावल आमचे गोडी बापा सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रीत मोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मोकामळ पळोवंक पाव कर आमी समेस्त संजय दाय कर पूण मागता जमल्या हर एका भुरग्यांक पवित्रत्म्याच्या वर्त्या देण्यानी बर पवित्रत्म्याचे वर्तेश मापाचे फळां आमच्या थंय उपसव चडांत चड मापान हर एक लगे समसारकी जिणी जियोंक आमकां तूं पवित्र कर तुज्या वर्त्या बेसांव आनी बर ओंकार मरे देवाचे मागीर सांगात बगेन देंवता आनी तुका मानवले आतां सगळ्या भक्तां बराबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतन सम क्लारा बराबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वांदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडुंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजे कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्पराचो वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे
बरोशात एकटलांक आमकां तुज्या उदार काकुलते सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोपरमान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवयात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले. आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले. आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले. आमकां शांती दी. पळयात ओजस जेजू क्रिस्तान सांगलें हांव बापास अशें गेल्या उपरांत तुमकां पवित्र आत्म्या पाठयतलो. तेच जेजून पवित्र आत्म्याक अपोस्तलांचे नांवकार मेळचे धाडलेलो. तसो जेजू आमच्या संगाता आसा. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकल्याचा सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उदकानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगल शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. मोगल शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. कितली मोवाळ काकूळ तुजी असीम दयाळाय सर्गीची. दैवीक आनंदादोस करची. पवित्र करची आमची. मोगल शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. आमच्या काळजांनी करबिडा पाटय सांगात आमच्या पयना. सेवे स्पिरितान आमकां भर पावय दयेन सर्गार. मोगल शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. निस्वार्थ sacrifice मेळटलो. पवित्र आत्म्याक आमकां दिलो.
संसार नवो केलो मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभ जिवी जीवदातारा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभ जिवी जीवदातारा प्रार्थुया. बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुझ्या पवय सभेक सर्गेंच्या देण्याने तूं भरताय तर तुवें दिल्ल्या ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतां घेतल्या आत्मी पोसना वरवय पवित्रत्म दिसान दीस अदीक आमकां आपले अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें रास चलोवं आनी सडुळ्याचें फळ आमचे जिणयेंत वाडोवं ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. तकले बघून देवाच्या प्रत्येक आशिर्वादा खातीर मागात. देव बाप उजवाडाचो दातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या सिसांची मोणां पवित्रत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी भरोव. आमेन. सिसांचेर जिबा रुपार दिश्टी पडलेलो तो पवित्र विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट भस्म उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. एकच भावार्थ उसारून परगटून वेगवेगळ्यो मनाच्यो बसो मनशांच्यो बसो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थान तो तुमकां तीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरोवशान अत्रेकतात ताका रूप बगोवंक तुमकां फावो. आमेन. आनी सोपोद्योदा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडका सगळे बश्या मोगाच्या नोगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आता आनी सदां सर्वदां. बोवा परबेचो दीस देवान दिला त्या रेतेरीन तुमी भागीदार जाल्यात देवाक आभार मान्या. चड चड मोपान तुमी व्हडा संख्यान आयिल्ले खातीर तुमकां आमी कापजीन फ्राद देव बरें करूं म्हणटा. आयची रेतीर बोवा परबाय तरा मोरी माय आमच्या जिवनांत कशी तिची मांडावळ आनी तिका कशें आमी मान दी जाय गौरव दी जाय आनी खंयच्या तरा पयतपणान लेखीत जाय म्हणल्या विशयान अपुरबायचे शिकण दिवन आतां अपुरबायचे मीस भेटोवन त्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत आमची मागवणी कशी जायचे म्हणल्या विशयांत पुरबायचो सर्माव दिवन आमकां आज रेते सरोन व्हेल्या. आमच्यात गोविंदाच्या वडील बाप मानादीक बाप रॉकी डिकोना हांकां तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचो उपकार बावडटा. तशेंच सा भेटोवणी केल्या मानादीक बाप फ्रांसीस फेर्नांडीस हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाबरबाईचे कोयर गायन मंडळी भाव जॉन आनी तशेंच तेजे भुरगे आनी त्याच प्रमाणे रॉनी आनी सांगाता मेळोवन आमकां आज परबाईचे कोयर मांडून हाडला तांकांय आमी आभार मानता. हे पवित्र प्यार असणारा हानी कृपेची भांडारा भरी काळजा तुझी सृष्टा एक रामकां तुझी स्तुत्या तुका तर म्हणटात पारातली तू देणे देवाचे उचित तू केन मोगाचे सजीवीत उसो अज्ञातील गमगमीत तू ते बसावणे बापाचे भारताच्या
उजव्या हाताचे देव साहेबा तुझी साधने दिताय आमकां चिंतसोनी खंयचय मोग आमच्या काळजांनी पेटय उस्वार सर्वेश्वरानी पयस कर कुडीची अस्कताय अत्याकांक्षा ती बळगटाय धांवडाय सर्व आमच्या दुस्मनांक दिसो कसाय आमच्या दिसांक सच्या कामे वायटा करपाट तूं मुखार मोर सांग शिवार तुवें सायबा आमकां दिवची वळख बापाची भुताची आनी तुजी पवित्रत्याची वळख सांगसेन त्रिंदादीची आनंद सरकार देवा बापा ताच्या जीवन जाल्ल्या पुताक आनंद तुका पवित्रत्याक सदां काळ सस्ताच्या सस्नात आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां आशीर्वाद देवा Băghem Cristoce कृपेन आमच्या दिसवनात बापाच्या आणि पुत्राच्या नावाने आमेन.